स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार येता 9वेच्या पाठ्यपुस्तकांतलो म्हादय या पाठ्यपुस्तकांतलो पाठ 6 प्लॉट हाचे लेखक आसा श्री वामन गोविंद टाकेकार. ह्या पाठाचे आयज आमी वाचन आणि एक्सप्लेनेशन म्हणल्यार स्पश्टीकरण पळयतले. आता पळोवया लेखकाची वळख. वामन गोविंद टाकेकार, जल्म 1952, जल्मगाव बेतूल साश्ट. ते बांदेकार ब्रदर्स हांचे मीना कंपनीत काम करताले. तांणी साबार कथा बरयल्यात. तांचो मिरास हो कथा झेलो उजवाडाक आयला. तांच्यो जायत्यो कथा आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान प्रसारीत जाल्यात. फोडणी फोव हे आकाशवाणी पणजी केंद्राचे नांवजिल्ले कार्यावळींत विनोदी बरप सादर केला. तांच्या साबार कथाक इनामां फावो जाल्यात. ह्या पाठांतल्यान बरोवप्यान एक सामाजीक समस्या वाचप्या मुखार दवरल्या. प्लॉटाचेर नदर दवरपाक फुकट मनीस मेळटा म्हूण पुट्टप्पा सारक्या अनवळखी मनशाचेर अतिविश्वास दवरता आनी आपुणूच फटवता हाची देख दिवन अनवळखी मनशा कडेन वेव्हार करतना सादूरताय बाळगुची हे बरोवपी सांगता. भुरग्यांनी जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंतचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा. लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. आता स्टार्ट करूया लेसन रिडींग करपाक. हांगा एड्रेस दिला, पत्तो, नामो धाडला शुभम मडगांवकार, घर नंबर 220, सुविधा हावसिंग सोसायटी, चावडी, काणकोण, गोंय. तारीख बरयला 1 जून 2016, म्हणल्यार ह्या तारखेर हें पत्र ही चीट बरयल्या काणकोणसान शुभम मडगांवकर हाणें. आता आमी चीट वाचपाक सुरवात करूया. नमस्कार, तूं पणजे प्लॉट घेवपाक सोदता म्हूण आयजच परेशा कडल्यान कळ्ळें. तशें जाल्यार मिरामार वतना कंपालाच्या मातशे मुखार रस्त्याक तेंकूनच दावे वटेन 100 बाय 50 मीटर लांबयेचो म्हजो एक प्लॉट विकपाचो आसा. हांव दर बी चड सांगचो ना. 6 वर्सां पयलीं हांवें जे दरेन तो विकतो घेतिल्लो तेच दरेन विकपाक तयार आसा. हाचो अर्थ म्हाका दुसरो प्लॉट वा घर मेळ्ळा अशें समजूं नाका. तशें म्हाका स्वताचें घर, दार, भाट, बेस कांयच ना. अशें आसुनूय हांव प्लॉट विकपाक फुडें सरलां. हें पळोवन म्हाका पिशेबी लागूंक ना मूं अशें तुका दिसूं येता. पूण ना, कोणूय सभागो हो प्लॉट विकतो घेवपाक फुडें आयलो ना जाल्यार मात लागूंक शकता. दिसान दीस वाडपी घरभाड्याक लागून ल्हानशेंच जावं पूण आपलें स्वताचें घर आसचें अशें कोणाकूय दिसप स्वाभाविकूच. देखून मोठे खटपटीन हांवें हो प्लॉट मेळयल्लो. तेन्ना जिवितांत पयलेच फावट खूब कितें तरी मेळिल्ल्याची खोस भोगिल्ली म्हाका. 15 दिसां भितर चिरे हाडून प्लॉटाचे भोंवतणी पयलीं दुरीग बांदून घेतले. सरकारी फार्मांतल्यान 4 कवाथे, 4 गारफा हाडून रोयली. कवाथे म्हणल्यार धाकटे कोकोनट प्लांट्स, गारफा म्हणल्यार आंब्याची झाडां, तरेतरेची गुलाबाची आनी हेर जायत्या फुलांची झाडांय रोयली. आतां सवकास फावता तशें इल्लें सामान एकठांय करून वर्सां भितर घर उबें करचें हें म्हजें सपन आशिल्लें. इल्लें म्हणल्यार थोडें सामान एकठांय करून, कित्याक एकदांच घेवपाक चड पयशे लागता. तो थोडें सामान हाडून ताका घर बांदपाचें आसलें. पूण आमच्या ह्या भरिल्ल्या संवसाराक कोणाची दिश्ट लागली म्हूण कोण जाणा. एका म्हयन्यान सुमार आमकां दोगांकय बडटी दिवन आमची बदली दमणाक केली. उमेदीर एकदम विरजण पडले. बडटी दिवन मिन्स प्रमोशन दिवन तांची ट्रान्सफर दमण ह्या गांवांत जाली. बदली रद्द करून घेवपाक हांवें खूब खटपट केली. पूण उमथ्या कळशार उदक. निर्शेल्ल्या मनान भुरग्याक हॉस्टेलांत दवरून आमी दमणाक गेलीं. दमणाक गेल्या उपरांत 4-5 म्हयन्यांनी 3-4 दीस रजा घेवन हांव एकलोच गोंयांत आयलो. भुरग्यांची खबर घेवन बद्द प्लॉटार धांव मारली. पळयत जाल्यार आमच्या प्लॉटांत एक खोप उबी. एक खोप म्हणल्यार हट. देर वॉज वन हट कन्स्ट्रक्टेड ऑन हीज प्लॉट. म्हाका मारली भिरभिरी. खोप हुमटून उडोवन भितर आशिल्ल्याक धांवडावची म्हूण हांव दुर्गाचे भितर सरलां, मात एक चुणो भोंकीत म्हज्या आंगार आयलो आनी फाटोफाट भुरग्याक हांडीर मारिल्ली एक बायल खोपींतल्यान भायर सरली. कोण तुमी?
तुमकां हांगा रावपाक कोणें परवानगी दिली? हांव तिचेर तापलो. सुणो म्हणल्यार कुत्रो. दुर्गाचे भितर म्हटल्यार कंपाउंडा भितर तो सरलो तेन्ना एक कुत्रो भोगीत तेच्या आंगार आयलो आनी ताच्या फाटोफाट एक बायल भुरग्याक हांडीर मारून भायर आयली. हांव कोण तें तिका रोखडेंच कळ्ळें. हांडीर आशिल्ल्या भुरग्याक सट्ट करून म्हज्या पांयार दवरून ती घो घो करून रडपाक लागली. चूक जाली पात्रांव. 4 दीस जालीं आमची मेस्त्री आमचे कडेन झगडली. तेणी आमकां कामा वयल्यान धांवडायली. आमकां रावपाक खंयच आश्रो मेळ्ळो ना म्हूण आमी हिंगा येयलीं पात्रांव. पात्रांव म्हटल्यार बॉस. थोडे दीस आमी हिंगा रावता पात्रांव. तूं उठ म्हणटा तेन्ना आमी उठ्ठा. म्हणजे तूं वच म्हणटा तेन्ना आमी वयता. थोडे दीस ह्याच खोपट्यान रावता अशें ती म्हणपाक लागली. अशें म्हणून परत घो घो रडपाक लागली. म्हज्यान सगळें पळोव येता पूण बायलांच्या दोळ्यांतलीं दुखां मात म्हज्यान कशींच पळोवं नजो. बरें बरें अशें हांव म्हणटा थंय आसा. ती एकदम रडपाची बंद जाली. ब्रेक लायिल्ले भशेन. कोण कोण रावतात तुमी हांगा? हांव आनी म्हजो घोव. म्हज्या पांयार दवरिल्ल्या भुरग्याक परत हांडीर मारीत तिणें जाप दिली. खंय तो? तो सकाळीं घरा भायर सरलली पात्रांव. आतां येवपाची जाली. इतल्यान पुंजायिल्ले लांकडाच्यो बडयो घेवन तो आयलो. पुंजायलो म्हणजे एकठांय केल्ल्यो लांकडाच्यो बडयो, वुडन स्टिक्स घेवन तो आयलो. तिणें ताका म्हजी वळख सांगली. तोंडभर हांसत तो म्हज्या पांयां पडलो. पळोवपाक तरी म्हाका तो एक भावार्थी मनीस कसो दिसलो. नांव कितें रे तुजें? भाटकाराच्या रुबाबान हांवें विचारलें. पुट्टप्पा पात्रांव. नमळायेन ताणें जाप दिली. तूं हांगा बरे भशेन रावतलो मरे? हांवें ताकीद दिवन विचारलें. नेटान हांसत बैला भशेन हय म्हणून ताणें तकली हलयली. तशें जाल्यार सारकें आयकून घे. हांगा कसलीच बुरशेपणां जावपाक जायना. हे तुमचे खोपीक आनी कितेंच करूंक फावना. हांव सद्याक दमणाक आसता. 4-5 म्हयन्यांनी येयत रावतलो तेन्ना म्हाका गारफाईक कवाथे कवकवीत जाले दिश्टी पडूंक जाय. ह्या फुलांच्या झाडाक अशींच फुलां फुलिल्लीं आसूंक जाय. कितें? बरें पात्रांव. पुट्टप्पाच्या बदला मुमुरखी हांसत ताचे बायलेनूच जाप दिली. बोवाळाक बोवाळ करून हांवें आनीक थोडे चिरे घेतले. एके कडेन सवाय भितर थोडे मदेर मेळ्ळे. मिन्स फर्निचर फॉर हावस. मदेर मेळ्ळे ते घेवन दवरले. म्हजे घरकान्नीक ही खबर कळना फुडें तिणें सामको जगदंबेचो अवतार घेतलो. तुका मातूय कशें वेव्हार गिन्यान ना काय म्हणटा हांव. मेळटा ताचेर विश्वास दवरप? फाल्यां तो मनीस भायरच सरना जाल्यार कितें करतले तुमी? शंख मारीत बसतले? आगो निशा, तो 1-2 वर्सां आमच्या प्लॉटांत खूब काडून उरलो म्हणून कितें प्लॉट ताचो जाता? हांव कितें पिसो न्हय. हांवें फाटलो फुडलो विचार करूनच तांकां आमच्या प्लॉटांत रावपाक परवानगी दिल्या. फुडलो विचार करूनच तांकां आमच्या प्लॉटांत रावपाक परवानगी दिल्या. हरशीं म्हूण आमच्या प्लॉटांत नदर दवरपी आमचो असो कोणूय आमकां जायच आशिल्लो न्हय. त्या जाग्यार हो मनीस फुक्या सवाय. आतां आमी घराक जाय तें एक सामान एकठांय करप आनी 2-3 वर्सांनी बदली जावन गोंयांत परतकूच मागीर एकदम घराक हात घालप. हांवें तिका थंडसायेन समजावपाचो यत्न केलो. परत 4-5 म्हयने म्हाका गोंयांत पावपाची संद मेळ्ळी ना. वर्स सोंपतकच 1 म्हयन्याची रजा काडून आमी गोंयांत आयलीं. गोंयचे भुंयेर पांय लागना फुडें पयलीं आमी प्लॉटा कडेन धांव मारली तर पळयतलो कितें? खोपीच्या जाग्यार 2 पांख्यांचें घर उबें आसा. वयल्यान चुडटाच्या जाग्यार कळमेल्ले पत्रे चडयल्यात. हें पळोवन म्हजे बायलेचें पित्त खवळ्ळें. तिणें पुट्टप्पाक सामको धारेर धरलो. तुमी समजता तशें न्हू बाय तें. ती मदेर वतात करपतली न्ही म्हणून तेका शावळी केल्या. मदेर म्हणल्यार फर्निचर. वतान म्हणल्यार इन सनलायट. वतान करपतली म्हणून तांच्यांनी शेड केल्या अशें तो म्हणटा. पळय जाल्यार खऱ्यांनीच सगळें मदेर भितर सारकें बरें मांडून दवरिल्लें. म्हाका सू दिसलें. दीस अशेंच हांसत खेळत वताले. म्हजे बायलेची खटपट नेटान चालू आशिल्ली आनी एकदाची परत आमची बदली पणजे जाली. खूब प्रयास करून तांची बदली परत पणजे जाली. गोंयांत पावतकच रोखडोच हांव प्लॉटा कडेन गेलो. हांव मातसो घुस्पल्लो कारण म्हाका पुट्टप्पाली खूब वा पत्र्याचें घर दिश्टी पडलें ना. दिसतालें तें आमच्या प्लॉटांत एक बंगल्याचें नेटान चलिल्लें काम. हांवें थंयच एका मनशा कडेन वासपूस केली. ताणें म्हाका एका काळ्या कुळकुळीत पूण धवी फुल्ल लुंगी न्हेशिल्ल्या मनशा म्हऱ्यान व्हेलो.
हें कितें चलयलां तुमी? म्हज्या प्लॉटांत घर बांदपाक कोणें परवानगी दिली तुमकां? हांव आड्डलो. म्हजी घरकान्नूय थंय पाविल्ली. तिणें मातसो आवाज चडयलो. हें पळयात, तुमचो कितें तरी गैरसमज जाला सो दिसता. हो पुट्टप्पा म्हणटात ताचो प्लॉट. 1 म्हयन्या पयलीं ताणें हो प्लॉट म्हाका ह्या सगळ्या सामाना सकट विकला. जाय जाल्यार तुमच्यान सगळे दुकुमेंत तपासून पळोवंक येता. सगळे पेपर्स तुमी लिगल पेपर्स तपासूं शकता. अशें म्हणत ताणें म्हाका प्लॉटाचे इश्कुर्तूल बंगल्याचो प्लानतय दाखयलो. बंगल्याचो प्लान आनी पेपर्स दाखयले. म्हाका वांगडा शेळो घाम सुटलो. दोळे धांपून उगडटा म्हणटासर कोणें तरी म्हाका बुडून खाल्लो. म्हजें सर्वस्व लुटून व्हेलें. म्हज्या अबरगतपणाचो फायदो घेवन पुट्टप्पा सारकिल्ल्यान एका साद्या अनाडी मनशान म्हाका जल्माची ख्यास्त घडयली. म्हजी बायल तर एकूच किळाच मारून जमनीर पडली. ती आजुनूय तेच घुवळीत आसा. तिणें बाबडेन आपले सगळे भांगर शिंगर विकून प्लॉटा खातीर पयशे उबे केल्ले. हांवें एका बऱ्या नावाजल्या आदवोगादाक फुडें काडून कोर्टाचें दार खटखटायलें. आदवोगाद म्हणल्यार वकील, लॉयर. न्याय देवता न्हिदूंक नाशिल्ली. पुट्टप्पाली सगळीं पाडी कर्मां भायर सरली. ताणें बनावट कागदपत्रां तयार करून म्हजो प्लॉट त्या मनशाक विकिल्लो म्हणपाचें सिद्ध जालें. ह्या कामांत ताचे 2 भाव ताका फितूर आशिल्ले. 2 भावूय ताका हेल्प करताले ते कामांत. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान हांव लेसन रिडींग, पोयम रिडींग, क्वेश्चन आन्सर्स अशे जायते व्हिडिओ अपलोड करता, इन्क्लुडींग क्वेश्चन पेपर सोल्युशन, बोर्ड क्वेश्चन पेपर सोल्युशन एक्सेट्रा. अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्रायब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आतां वाचूया उरिल्लो पाठ. म्हजो प्लॉट म्हाका परत मेळ्ळा. प्लॉट घेतिल्ल्या त्या मनशाचे पयशे वसूल जाले. पूण एक वटेन हो कोर्ट कचेरेचो खर्च, दुसरे वटेन बायलोचो वखदांचो खर्च म्हणजे मेडिसिनाचो खर्च, तिसरे वटेन भुरग्यांचो. अशें जावन हांव सामको अर्थीक अडचणीन सांपडला. मिन्स फायनान्शियल प्रॉब्लमान सांपडला. देखून घर बांदपाचें म्हजें सपन फुडें धुकलून हांव हो प्लॉट विकपाक फुडें सरलां. जाग्या विशीं वा प्लॉटा विशीं सविस्तर म्हायती बरयल्या. विचार कर आनी म्हाका बेगोबेग कळय. तुजें बरें मागून तुजो इश्ट शुभम. हांगा प्लॉटाचो प्लान दिला. आतां पळया पाठा सकयल दिल्ली नवी उतरां आनी ताचो अर्थ. सभागो म्हटल्यार बऱ्या नशिबाचो. गारफा म्हटल्यार कलमां. अबरगत अरवळ. दुकुमेंत म्हत्वाची कायदेशीर कागदपत्रां. प्लांत घराचो आराखडो म्हणजे प्लान. इश्कुर्तूल जमनीचो मालकी हक्क दाखोवपी कागदां. बनावट फटकिरो अर्थीक पयशांचो फितूर सामील. आतां पळया भाशे गिन्यान ह्या सेक्शनान आशिल्ले हे सगळे वाक्य प्रचार. हाची वाक्यां घडोवपाक जाय. उमेदीर विरजण पडप, उमेद ना चावत, भिरभिरी मारप, तिडक येवप, शंख मारीत बसप, बोवाळ घालप, जगदंबेचो अवतार घेवप, रागान खुबळप, धारेर धरप, तापोवन काडप, उमत्या कळशार उदक जावप, फुकट वचप, शेळो घाम सुटप, भंय दिसप, पित्त खुबळप, तिडक येवप, धार खटखटप, तक्रार करप. भुरग्यांनी प्लॉट ह्या लेसनाचे क्वेश्चन आन्सर म्हणल्यार प्रश्न आनी जापो तशेंच वाक्य प्रचार आनी त्याची वाक्य हाचे व्हिडिओ ऑलरेडी एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलार तुमकां पळोवपाक मेळटले. तर अशा नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्रायब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. धन्यवाद.